इमानुएल इमानुएल आमचे मोदेक देव तुये इमानुएल इमानुएल आमचे मोदेक देव तुये सासना सारपाय केवळ तुये सोने जाग्यार घालून तुये सासना सारपाय केवळ तुये सोने जाग्यार घालून तुये इमानुएल इमानुएल आमचे मोदेक देव तुये इमानुएल इमानुएल आमचे मोदेक देव तुये. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. निमाई मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेटीची मांडावळ करता माउंट कामल समुदाय देवस्वा पिकेन. देवान दर एका कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज तशेंच आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आमचे फिरगोजीन 2 बावतिजम जातात. तशेंच आयज लग्नाचोय साक्रामेंत आमचे फिरगोजेन जाता. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत देवा मुखार दवरुया. कालच्या दिसाक एलिसांवान जाल्यार जिल्ला पंचायताची ते बरे निकाळ आमकां मेळूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयज क्रिस्तान्यांचो चवथो आयतार आनी आयताराक आमच्या महाधर्म प्रांतांत आमी कम्युन्यो आयतार मनयता. आयज आमचो विशय जेजू भाशेन देवाची कुशी पालून बरवशान तयारी करुया. जेजूचें जिवीत सोंपें जावंक ना. तरेकवार भाशेन ताका जिविताच्या गोडितांक फुडो करचो पडलो. तरूय आसतना सोगतान देवाची कुशी करूंक तो वावुरलो. देवाचेर पातयेवन बरवशान जियेतलो एक अकोण आनी धर्मदूत मनीस तो. ताचीच देख घेवन आमी आमच्या जिवितान अकोण बरवशान भरून जेजू सोडवंडराक घेवंक तयारी करूंक आमकां उलो. तशेंच हो क्रिस्तान्यांचो चवथो आयतार आमच्या महाधर्म प्रांतांत कम्युन्यो आयतार म्हूण मनयतना भावपणाच्या उस्क्यान भरून थीरपणान मागणें करून आनी उदारपणान देणगी दिवन खरो एकचार आमच्या देशाच्या भाव भयणी मदें बांदून हाडूंक आमकां उलो मारता. तर नातालां सोम्यार जेजूक घेवंक ही लागशिल्ली तयारी करतना जेजू भाशेन खरो हुस्को दुसऱ्या सवेन दवरून आनी कोन्यांनी तो दाखोल करून आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी जिवंक आनी अशीं जेजूच्या जल्माक आमी तयार जावंक बापाचो आदार आनी कृपा हे मिसाच्या बलिदानांत आमकां सगल्यांक मागून घेवया. भाव भयणीनो, निमाणो आयतार आदवेंताचो आनी आयज आमी चवथी वात पेटयता. कितें भाशेन मोगाची वात. आमी जें कितें करता तें देवाच्या मोगा पासत आनी पेल्याच्या मोगा पासत. ह्या मोगाचेर दल्लोलो आसा आमचो भावार्थ. देखून देवाक आर्गां दिवया. आनी तरी आसतना जायते पावटी आमी देवाच्यो मांडण्यो आसात त्यो काडून कुशीन दवरल्यात आनी आमच्यो मांडण्यो फुडें आमी मुखार व्हरूंक चिंतल्यात. असलें सगळें आमचें चुकीचें. देवा लागीं बोगसणें मागुया. आनी ही वात पेटयता आसतना देवाच्यो मांडण्यो घेवंक हो आमच्या काळजांनी मोग घाल आनी आमी सदांच देवाच्या मोगाक थीर रावंक, विस्वाशी रावंक
आमकां कुरपा दी म्हूण मागता आसतना आमच्या चुकीचें बोगसणें मागुया. ही वात पेटयता आसतना आदवेंताचें गीत गावुया. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, काकूत कोर, काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, काकूत कोर, काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुज्या दुतान आमकां कोडयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणा जाल्या. ताच्या कोश्टां आनी कुर्सां वरवीं पुनर्जिवनपणाच्या वैभवाक आमी पावोवच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासणाक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान आहाजा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक कुणां माग, ती पाताळांतल्या खोलायेंतली वो उंच स्वर्गावेली जावं. पूण आहाजान पोर्तिपाल केलो, ना, हांव मागचो ना, सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायासान म्हणलें, आतां चीत दिवन आयक, दाविदाच्या घराण्या. मनशाची सोंसणीकाय तिडयली ती तुका पुरो ना. आतां देवाची तिडोवंक सोदताय. बरें तर, सर्वेस्परूच तुका एक कुणां दितलो. पळय, एक आंकवार चोली गोरबेस्त आसा. रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हणजे आमचें मोदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पर तो. सगलीं बरोबर म्हणुया. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पर तो. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सोगलीं.
संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दोर्या वयर मांडून दवरल्या. ताणेंच तिका उदकां वयर तीर करून दवरल्या. आमचो जबाब: मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पर तो. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणान पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबदो ना, तसल्याच मनशांक. आमचो जबाब: मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पर तो. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणदारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात, जाकोबाच्या देवा. आमचो जबाब: मोहन देवाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पर तो. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. दोदबूद जावंक आपयलोलो देवाचें शुभ वर्तमान परगटूंक विंचून काडलोलो पावलू जेजू क्रिस्ताचो शेवक ही चीट बरयता. ती खबर ताणें आपल्या बाकणारां उदेशीं पवित्र पुस्तकाचेर आदीं फुडें बासायलोली. ती आपल्या पुता संबंदी रोगतामासा प्रमाणें तो दाविदाचे कुलींतलो ताका जल्मलो. पूण पवित्र करता त्या आत्म्या प्रमाणें तो बोलान आनी पदवेन भरलेलो देवाचो पूत म्हूण ताच्या पुर्नजिवंतपणा वरवीं ताची परगटणी जाली. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताच्याच नांवाक मान जोडून घेवंक सगळीं विदेशी राष्ट्रां बाबार्थान देवाक कालती जावचे खातीर ताचे वरवीं फुंक्या देण्या फावो जाल्ली आमकां दोन दुतांची जबाबदारी. तांची मदलीं तुमी जेजू क्रिस्ताची जावंक देवान आपयलोलीं. तुमी देवाच्या मोगाचीं आनी तुमकांय ताणें पवित्र जावंक आपयल्यांत. रोमा शारांत आसलोल्या तुमा समेस्तांक आमच्या बापाची आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती. देवाचें उतोरें. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. पळयात एक कांकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हणगे आमचे मदें देव ताका नांव घालतली. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमचे सगळे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय जियोवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशीं गर्भेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भिवूं नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशीं संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले परचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारां वरवीं अशें सांगलेलें, पळयात एक आंकवार चली गर्भेस जातली
आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव म्हूण नांव घालतली. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे झुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आमी जण एकलो आमच्या जिविता पासत आमच्या फुडारा पासत प्लॅन कोत्ता, येवजण्यो काडटा. खंयचे प्लॅन बरे? आमी आमचे पासत कोत्ता ते प्लॅन बरे काय देव आमचे पासत कोत्ता ते प्लॅन बरे आसता? देव कोत्ता ते सारकें शुअर न्हू. देव आमचे पासत कोत्ता ते प्लॅन मानून घेवपाक सोंपें न्हू जायते पावटी. आनी तेन्ना घडये आमी आमचेच प्लॅन करता. पवित्र पुस्तकान आमकां असले जायते मनीस मेळटा जाणी हो प्लॅन जाता आसतना हो येवजण आपणा पासत, आपणाच्या जिविता पासत, आपणाच्या कुटुंबा पासत वा आपणाच्या फुडारा पासत हे प्लॅन जाता आसतना देवाचे प्लॅन कुशीन दवरून आपणाचे मुखार व्हेल्यात. तशेंच असलेय मनीस आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा जाणी आपणाचे प्लॅन जे आसात ते कुशीन दवरून देवाचो प्लॅन केला. आनी मुखार जरी तर आमी तांच्या जिवितान पळयत जाल्यार जितल्याय जाणांनी आपणाचो प्लॅन कुशीन दवरून देवाचो प्लॅन मुखार व्हेला ते जैतिवंत जाल्यात. आनी जे कोण देवाचो प्लॅन कुशीन दवरून आपणाचो प्लॅन मुखार व्हेला ते हारल्यात. आयच्या वाचपांनी आमकां दोगूय जाण मेळटात. पयल्या वाचपान आमकां आहाज राजा मेळटा. शुभ वर्तमानान आमकां जुजे मेळटा. आहाज राजा, तेजी खबर तुमी आयकल्या? तो बरो राजा आहलो काय वायट राजा आहलो? आहाज केन्ना आयकला? आहाज म्हणटा तो आख्ख्या इज्रायलाचे हिस्ट्रीन बॅड किंग, इवल किंग म्हणटा तेका. पूण जेजूचे वांशावळीन तो आसा आहाज, पूण बॅड किंग, इवल किंग. आनी कित्याक बॅड आनी कित्याक इवल? पयले सुवातेर तो देवाक अविस्वासी जालो. ताणें दुसऱ्या देवाची, बाल देवाची पुजा केली. कित्याक तो लग्न जाल्लो आनीक कोणा कडेन, जुदेवा कडेन न्हू. आनी ती दुसरी राणी आपणाचे देव घेवन आयली तेन्ना तो तांची पुजा करूंक लागलो. आनी ही पुजा कित्याक? ताका पदवी जाय आसलेली. आनी ही पुजा करता आसतना इतलें वायट केलें की आपल्या भुरग्यांक पासून ते देवाक होम भेटयताले ताका भुरग्यांक लासून उडयले. आपणाच्या भुरग्यांची बोली ह्या देवाक दिली. जेन्ना ताच्या तोंडार तें सांगलें वो देवान आपले संदेश ताका पाठयले तेन्ना तो आपणाची चूक मानून घेवंक आनी मन बदलूंक तयार नासलेलो तसलो राजा. द किंग हू डीड नॉट रिपेंट. आनी किंग हू डीड नॉट रिपेंट म्हणटा तसले आनीकूय आमकां मेळटात. किंग सॉल, सावलू राजा जो पयलो राजा आसलो, ताणें चूक केली, देवाचेर आड गेलो आनी जेन्ना बदलूंक जाय आसलें आपलें मन तेन्ना तो बदलूंक ना. तो मेलो. ताच्या हातांतली राजवटकी काडून दावीद पादशायाक दिल्ली. आहाज राजा ताकाय संदेश दिल्लो आनी हो संदेश केन्ना? ताचे भोंवतणची जी राजा आसली. आहाज राजा जुदाचो राजा, म्हणल्यार इज्रायल देवाची परजा दोन भागांनी वांटलेली, एक इज्रायल आनी एक जुदा, नॉर्थ आनी सावथ. जाल्यार इज्रायलाचो राजा आनी दुसरे भोंवतणचे राजा आसिरियेचो राजा हे बाराबर मेळून ताचेर घुरी घालपाक सोदताले, जुदाचेर. आनी तेन्ना जुदाचो राजा आकाज आनीक एकल्या भायल्या राजाचो आदार मागता. आसिरिया म्हणल्यार इजिप्त आसा थंय. आनी असल्या वेळार इजायस प्रवादी देवाचो संदेश घेवन आयलो. त्या दुसऱ्या राजा कडेन हो भायलो राजा आसा त्या कडेन एलायन्स करनाका. ह्या दिसांनी आमी एलायन्साची जायती खबर आयकल्या जेन्ना आतां एलिसांवां जातालीं.
जाल्यार देवान ताका किरीत भाशेन सांगलो एलायन्स नाका तुका दुसऱ्यांचेर आनी दुसऱ्या राजांचेर पातयेवन झूज करूंक वचो नाका. हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुका राखतलो आनी हे सगळे दुस्मान जे तुजेर आड उपरासल्यात तांच्यांनी तुका हारोवंक जावचें ना. म्हजेर विस्वास दवर, हांव तुका निवारतलो. आनी असले वेळार देवाचेर पातयेवन रावपाचे सुवातेर आहाज राजा आपणाचो प्लॅन मुखार घालता आनीक ह्या भायल्या राजा कडेन तो एलायन्स करता. म्हणटच देवाची पदवी कुशीन दवरून ह्या राजाचे पदवेचेर. आनी असले वेळार भाव भयणीनो ह्या राजाक हार पडली. इज्रायेलाचो आनीक सिरियेचो राजा हांणी मेळून ताका हारयलो. ह्या सगळ्या बोवाळान जेन्ना हो राजा बॅड किंग, इवल किंग, वायट तो, तशेंच जिखपाक जैतिवंत जावपाक ताचे लागीं पदवी ना, असल्या वेळार देव ही आयज आमी जें कितें वाचपाक आयकलां ही भासावणी करता. देवाचेर पातयेवन रावपाक खुणा माग म्हूण ताका सांगली, तूं म्हजे लागीं खुणा माग, हांव दितलो. आनी आहाज राजा दिसता हें वाचप, इतलेंच वाचीत जाल्यार काय बरो राजा देवाचेर पातयेता. देवा लागीं तो खुणा पासून मागना, ना मागचो ना, हांव देवा कडेन खुणा मागचो ना. पण ना मागचो ना म्हणटा तेन्ना खरेपणी तो राजा आपणाचें मन बदलूंक सोदना, आपूण जें कितें करता तेंच करूंक सोदता असलें दाखयता. भाव भयणीनो, आयज घडये असले राजा आमकांय दिश्टी पडटात आमचे भोंवतणी. भावार्थ आपणाचो सोडून दुसऱ्या फाटल्यान भोंवप, देवाक सोडून आनी दुसरे देव आसात तांकां सोदूंक भोंवप, आपणाच्याच भुरग्यांची पासून एके भाशेन बोली दिवप, आपणाचेच घोराबे पासून मोडून उडोवप फकत पदवे पासत. प्रवादी आमकां जो संदेश दिता भाव भयणीनो तो सोडवणेचो. एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव हें नांव ताका दितली. हाच्या शुभ वर्तमानान हें भाकीत पुरें जाल्लें आमकां दिश्टी पडटा. थंयसर जुजे आसलो आनी मारिया आसली. तांचें लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण मारिया गोरबेस जाल्ली. आनी असले वेळार कायद्या प्रमाणे जी अस्तरी गोरबेस जाल्या लग्ना आदींच तिका फातरांचें मरण फावो आसलें. जुजेन फकत रिपोर्ट करपाक जाय आसलें, जी म्हजे लागीं लग्न जावपाची चली आसा ती गोरबेस जाल्या, इतलेंच पुरो आसलें. मारयेक फातरांचें मरण फावो जातलें. आनी असल्या वेळार जुजे आपणाचो प्लॅन करता, ना हांव तिका रिपोर्ट करून दिवचो ना, हांव सोडटलो पूण गुप्ती सोडटलो, ओगी कोणाक सांगनासतना, मारयेक वायट करिनासतना. बरो प्लॅन काय वायट प्लॅन? जुजे बरो काय वायट? बरो. सोडून वयता बायलेक, नाका ती बायल, उतर जाल्लें आहा पूण आतां ती गोरबेस जाल्ले देखून ओगी सोडून वयता. बरो काय वायट? बरो. कित्याक जरी तर रिपोर्ट केलें जाल्यार सायबीण मागीर मुत्तली आहली फातरांच्या मरणान. आनी प्लॅन तेजो बरो आसलो तरी आसतना ताचो प्लॅन देव बदलता. आपल्या दुताक ताचेशी धाडटा, जुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुजी घे, तिका बाराबर घे. आनी कारणूय ताका सांगता, तिच्या कुसव्यान जो गर्भ संभवला जाका लागून तूं तिका गुप्ती सोडून करपाक सोदता. म्हणल्यार तुवें चिंतलां तें घडये बरें आसा, पूण कारण जें तुवें चिंतलां तें सारकें ना. ती तुका अविस्वाशी जावंक ना. तिच्या कुसव्यान गर्भ संभवला तो देवाचे कृपेन, पवित्र आत्म्याच्या बळान. आनी हें बाकीत उगडास केलें. एक चली गोरबेस जातली आनी तिका पूत जल्मतलो आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव हें नांव दवरतली. आनी जुजेन कितें केलें? जुजेन मानून घेतलें. आपणाचो प्लॅन कुशीन दवरलो, देवाचो प्लॅन मानून घेतलो. आनी हो प्लॅन जरी तर ताणें मानून घेवंक ना जाल्यार पवित्र पुस्तकांतली काणी घडये दुसरे भाशेन जावपाची. भाव भयणीनो, आयज आमकांय जण एकल्याक आमचे प्लॅन आसात आनी सगल्यांनी आमी आमचे प्लॅन करूंकूच जाय.
खंयच्याय मळार जावं आमच्या शिक्षणाच्या मळार कितलीं शिकतलीं आमी, म्हजीं भुरगीं कितलीं शिकतलीं, आमचो करियर्स, हांव कसलें जॉब घेवंक सोदतां, वो म्हजीं भुरगीं कोण जातलीं, दोतोर जातलो, इंजिनियर जातलो, पायलट जातलो, कोण जातलो, पॉलिटिशियन जातलो, कोण जातलो. जण एकल्यान आमी आमचे प्लॅन करपाक जाता. ज्यो कितें आमच्यो येवजणी आसात त्यो आमी थाऱ्यार घालपाक वा त्यो मेळोवन घेवपाक तें कशे भाशेन घेवपाचें. एक घर बांदूंक सोदतलो जाल्यार कितलो दुडू ताका लागतलो, जमीन कितली लागतली, खंयची परमिशन्स लागतलीं, हें सगलें आमी बरे भाशेन पळयता. आतां एलिसांवां जेन्ना जाल्लीं आसात, कशे भाशेन दुसऱ्याक हारोवप, कशे भाशेन आपणाची पार्टी आनी आपणाचो कॅन्डिडेट जिखोवन हाडप, बरेशे प्लॅन जाल्यात. थोडे बरे प्लॅन, थोडे वांकडे तिकडे प्लॅन, पूण जण एकलो आमी आमचे प्लॅन करता. आनी असल्या वेळार भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितान आनी आमच्या जिविताचे वाटेर जरी तर ना जाल्यार ते हारोवलेले प्लॅन. कितलेय बरें ते जावं, कितलेय स्ट्रॅटेजीज बऱ्यो आमच्यो आसूं, ते हारोवलेले प्लॅन. पूण जेजू बराबर जरी तर आमी आमचे प्लॅन करूंक तयार आसा. जशें आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलू रोमकारांक आपली चीट सुरू करता आसतना सांगता, तो जेजू क्रिस्त जो देवान धाडला, देवाचो पूत, तो आमकां सोडूंक आयला. देखून आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान आनी आमच्या जिविताचे प्लॅन आमी करता, थंय जेजू आसूंक जाय. आनी हो सोडवंडार आमकां आतां फावो जाता. नव्यान आमी आतां नातालां मनयता. जेजू देवाचो पूत मनीस जावन मनशाच्या इतिहासान भितर चल्लो, हें आमी मनयता. म्हणल्यार बेश्टोच इतिहासान न्हू, इतलीं वर्सां आदीं तो इतिहासान भितर चल्लोलो थंय काबार जावंक ना. जेजू आयज पासून आमच्या जिवितान भितर सरूंक सोदता. आयज पासून आमच्या कुटुंबांनी भितर सरूंक सोदता. जेन्ना आमची कुटुंबां आयज जायते फावटी क्रायसिसान पडल्या, देव आजून पासून आमकां भासावणी करता. जशें आहाज राजाक सोडवंडार जो भासायल्लो तेन्ना ह्या राजाक फावच नासलें, सगळें वायट आसलें, देवाचो राग ताचेर पेटलेलो, कित्याक देवाक विस्वासी जाल्लो ह्या बाल राजांक होम भेटयतालो. आनी जेन्ना सांगलें भियेनाका, हांव तुजे बराबर आसतलो, हांव जैत दितलो, देवाचें आयकूंक ना. आनी तरी आसतना ही भासावणी ताच्या काळार आमकां मेळटा. भाव भयणीनो, जेन्ना आमचें जिवीत पाड जाता, जेन्ना जायते फावटी आमीच आमचे जे डिसिजन्स आसात, आमचे प्लॅन आसात खासगी जिविताचे, ताचे वरवीं आमचेंच जिवीत पिड्ड्यार कोत्ता, देवाचो ताळो आयक. जेन्ना आमी आमचेच निर्णय जे घेता, जायते फावटी पाड ते, आनी ह्या निर्णया वरवीं घोडे आमचो घोराबो मोडून उडयता, तोडून उडयता. रिपेंट जायना आमी, आमची चूक मानून घेनात. जायते फावटी आयज कुटुंबांनी जायती फुटी पडलेली आसात. घोव बायलां मदें एक मोठ्ठें कारण म्हणल्यार हें, दोगूय जाण मानून घेनात आपली चूक म्हूण. दोगूय जाण दुसऱ्याक बोट दाखयतात, तेका लागून जाला, तेका लागून जाला. आनी ह्या पासत घोराबे आयज तुटूंक पावलेले आसात. वी डू नॉट रिपेंट. जरी तर आमी रिपेंट जाली, चूक मानून घेतली, धाकटी पासून आसो, एकल्याची कडेन धाकटी आसतली, दुसऱ्याची व्हडली आसतली, पूण दोगूय जाणांनी चूक मानून घेवपाची गरज आसा. तेन्ना समाधान मेळटा, तेन्ना सोडवंडार मेळटा, कित्याक ती देवाची येवजण. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, ही कृपा आमकां मागुया. नातालांची तयारी आमची आतां लागशिल्ली तयारी. ह्या दिसाक जेन्ना आमी नातालां मनयतले तेन्ना आनीक एक क्रिसमस जालो, आनीक एक क्रिसमस काबार जालो. हें जायत जाल्यार आमचें जिवीत आसा थंयच उरतलें. म्हणजे देवाचो प्लॅन जो आयज पासून आमच्या जिवितान ताजो आसा, दिसाच्या दिसाक देव आमचे पासत ह्यो येवजणी कोत्ता, त्यो आमी साकार जावंक दिना. पूण देवाची येवजण आमच्या जिवितान साकार जावंक आमी दिली जाल्यार आमकां कसलीच भिरांत ना. पूण देवाचो प्लॅन जायना, फकत आमचोच प्लॅन जाता जाल्यार आमकां खतरो आसा. तरे बेठीन आमचे जण एकल्याचे वेगवेगळे प्लॅन आमच्या खासगी जिविता पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या भुरग्यां पासत, आमच्या फुडारा पासत ह्या आल्ताराचेर, ह्या उंड्या सोऱ्यांत उबारुया. ते बदलून देवाक जाय तसले कर आनी आमकां परतून दी म्हूण मागुया. आनी देव दिता तेन्ना ते खुशे मनान आमी मानून घेवया. सगळीं उबी रावया.
सतमंतन देवा सरकाराने पृथ्वीच्या रचनेला आणि जेजू ख्रिस्तात ताच्या एकल्या पुत्राच्या सोबत तो पवित्र आत्म्या पृथ्वी गुरवी समोरला आत्मा जमला पावस प्रकार आणि कोसोसले त्या खुर्सात सोडलो तो मेलो आणि तांकां पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यातलो जिवंत जालो स्वर्गार चढलो सोन पवित्र देवाच्या थंय गांव जिवे सगळ्यांची पोटसुबी करून घेतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे वखदाचो एकठांय आत्माचे बक्षणे कुडीचे जिवंतपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमची थोडीशी मागणी आता आम्ही देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान सगळ्या बिस्मांनी आनी यज्ञिकांनी भाग्यन झुजेची देख घेवन कोटी आगोड्यो परिस्थिती देव दाखयता ती वाट धरून आनी आपल्या हातान आसलोले पोरजेक हे वाटेन चलूंक ते तोकोस घेवन वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणी करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माच्या मनशांक फावो ती मेकळेपण दिवंक आनी बेश्टोच नाका जाल्ल्यो आडकोड्यो उत्पन्न करून क्रिस्ती पोजेचें जिवीत कठीण आनी बारादी करिना जावं तांकां पवित्र केरीत उजवाड मागुया. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणी करता तुका. ह्या निमाणे 3 दीस जेजूच्या जल्माक परबेक उमेदीन लागशिल्ली तयारी करतना आमचे आद्यसजीन कम्युनियन आयतार आज आमी मनयता. तर आमचे भारत देशांतले दुर्बळ आनी गरजेवंत भाव भयणांची परिस्थिती मनान दवरून आनी पयले क्रिस्तांव वागणूक आपणावंक असल्या भाव भयणांक आमी उदार काळजान पावूंक बापाची कृपा आनी उजवाड आमकां सगल्यांक मागुया. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणी करता तुका. जेजू ह्या संवसारांत मोग भावपण दया मोया काकूट बोगसणे आनी शांती शिपरावंक आयलो. आयज हो जेजूचो वावर आमी करूंक तो आमकां आपयता आनी पाठयता. तर हो वावर सगळे उमेदीन आमी करूंक बापाचो आदार आनी कृपा सगल्यांक मागुया. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणी करता तुका. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गीचे बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी आनी आमच्या काळजा मनान उपजतात ती मागणी आनी आमी मागूंक नकळो तेंय तुजे काकलुतीन आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन.
म्हजे भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात एक जातक बलिदान आपल्या भलायकेने पडली आमच्या नाके पुढील सभेच्या सर्वेस्पर म्हणून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान बागयोंत आंकवार मारयेची कूस सुफोड केली. तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यांत ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सभ्यास आमची काळजां उबारुया. आम्ही सर्वेस्पराताय उबारतो. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयाशी आम्ही करून पावतो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांक सासणांच्या देवा सर्व काळ्यान सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोठुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एका सीते पियेत राव. तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाच्यो येवजण्यो आमचे सवें सदांच बऱ्यो. आमच्यो येवजण्यो जायते पावटी हालता दोलता तेन्ना देवाच्या उतराक आयकप एकदम गरजेचें. आमी कृपा मागुया देवा लागीं सगल्यो आमच्यो येवजण्यो, सगळे आमचे प्लॅन जे आसात ते देवान आपणाक जाय ते भाशेन आमकां बऱ्याक पडटले ते भाशेन ते बदलूंक आनी त्यो आमी मानून घेवंक आमकां फावो ती कृपा दिवंक. हेंच मनान दवरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षटा तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. लागल्या
जोड लाखाची बी जेजूशी येया बारोबार येवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा जोड लाखाची बी जेजूशी येया बारोबार येवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूं आमचो विश्वास तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूं आमचो विश्वास पाप दुःखाचे पाप जेजूशी येया तो काडटा पातळा तो उखलून व्हरता बापाची विधी पाप दुःखाचे पाप जेजूशी येया तो काडटा पातळा तो उखलून व्हरता बापाचे विधी तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूं आमचो विश्वास तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूं आमचो विश्वास प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या जेवणान वांटो घेवन तुज्या सुखान सासनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बरवाश्यान भरल्या. आमच्या सोडवंडराच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भक्ती. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. बसुया. आयज क्रिस्ताण्यांचो चवथो आयतार आनीक आमच्या भारतान करीत भाशेन कम्युनियो संडे म्हणल्यार आमच्या CCBI कॉन्फरन्स ऑफ कॅथलीक बिशप्स ऑफ इंडिया हांणी थाराव घेवन
ज्यो गरीब इगर्जो आसा आमच्या आख्या भारतांत तांकां आदार मेळचे पासत आयच्या दिसाचें कलेक्शन जितलें आमी करता तें आमचे बिशप थंयसर धाडटात. फकत दुडू न्हू पूण आमची मागणी गरजेची. आयच्या दिसाक आमचे मागणे करीत भाशेन ह्यो गरीब इगर्जो आसात जांच्यांनी आपली एक इगर्ज पासून बांदूंक जायना, धाकटे होपटीन जायते फावटी मीस करचें पडटा, मिसांवाचे गांव बीन आसात थंयसर, तांचे पासत आमचे मागणे देवाक उबारुया. आनीक भोव करून जे कोण कश्टवतात, धुमाळो दितात, त्या धुमाळ्यांतले तांकां सदांच थीर सांबाळ म्हूण तांचे पासत आमचे मागणे, आमचे सॅक्रिफीस आमी भेटोवंक आयज गरज. गेल्ल्या आयताराक इगर्जेन दान जालें 23,470 रुपया, दाबोलीं कपेलान 2,270 रुपया, सगळे मेळून 25,740 रुपया. येता तो आयतार पवित्र कुटुंबाची परब आनी आमच्या महाधर्म प्रांतान उत्सवीक वर्साची संपादनी. त्याच दिसाक आमचे होली इनसंट्स डे आमच्या भुरग्यां पासत आमी हो दीस मनयतले. इगर्जेन 2 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:45 वाजता मांडावळ करूंक हांव लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्राबाट आनी सेंट जोसेफ समुदाय कपेलबाट. दुसरें मीस 8:30 वाजता दोतोनीची भुरगीं करतलीं. हें मीस करीत भाशेन भुरग्यां पासतूय जातलें. दोनूय मिसांचेर आमी कुटुंबांक करीत आशिर्वाद दितले. कुटुंबांचो दीस, फॅमिली डे म्हणटच मिसाक येता आसतना बाराबर एक आख्खें कुटुंब कशें तुमी येवचें जाता ते भाशेन एडजस्टमेंट करात आनी बाराबर येयात. कुटुंबांक खेरीत आशिर्वाद आसतलो, तशेंच भुरग्यांक खेरीत आशिर्वाद आसतलो. भुरगीं म्हणटात तेन्ना ल्हान भुरगीं, इन्फंट्स जे आसात आनीक दोतोनीचीं सगळीं भुरगीं आसात तांकां हो खेरीत आशिर्वाद मेळटलो. तांणी सगल्यांनी जाता ते भाशेन दुसऱ्या मिसाक येवचें. आवय बापायन तांचे बराबर येवपाक जाता तसो प्रयत्न करचो म्हूण मागता. मीस जाल्या उपरांत आमची संदेशकारां आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यां पासत क्रिसमस ट्री आनी क्रिसमस प्रोग्राम करतल्यात. तातूंत ह्या भुरग्यांनी सगल्यांनी वांटो घेवचो. ह्या बुधवाराक भोव पवित्र संस्काराची भोजवण सांजेच्या वेळार आसची ना. शुक्रारा दीस सकाळीं 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण. तशेंच आयताराची मिसां सोनवारा दिसाक सांजेर 6 वाजता इगर्जेन आनी दाबोलीं कपेलान 6:30 वाजता. वेदी सेवकाची जमात सोनवारा दीस 5 वाजता जातली. एक निमणो उलो, मिशन संडे जो आमचो जाल्लो तुमराच्या म्हयन्यांत, हे मिशन संडेचे जे एनवलप्स आसात आनी तातूंतली आमची देणगी आसा ती वर्ल्ड मिशन्स, आख्ख्या संवसाराची मिशन आसा ताचे पासत वेता. तुमचे लागीं कोणाय लागीं उरलेलीं आसात आजून पासून दिवपाची मिशन संडे एनवलप्स वो तुमची देणगी दिवपाची आसा जाल्यार ह्या सुमानान भितर तुमी ते आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान दिवची, ती आमी पावती कोत्तले. डेली फ्लॅश आनी जिविताचो प्रकाश हाचें सबस्क्रिप्शन कोणूय करूंक सोदता जाल्यार आमचे साकिस्तांव फ्रांसीस फेर्नांडीसा लागीं तुमची नांवां तुमी दिवची. नातालांचे तयारेक इगर्जेची साफाय करूंक 22 तारखेर म्हणल्यार फाल्यां सोमारा दीस मीस जाल्या उपरांत सकाळच्या वेळार आमी करतले. तुमी सगल्यांनी येवचें आनीक ही तयारी बरे भाशेन करची. आमची गिवींग ट्री दिसती पडटा ह्या वाटेन, तरणाट्यांनी ती घातलेली आसा. ताचेर बरेचशे टॅग्स घातलेले आसात. तुमी जाणा ते भाशेन ते टॅग्स तुमकां ते काडून व्हरपाक जातात. ते काबार जायनात. काबार जाल्यार आमची तरणाटीं आनीक घालतात थिंगा. देखून तुमी काडून व्हरपाक फाटीं सरनाकात, ते काडून व्हरात. आनी ताचेर कितें बरयल्लें आसा तें हाडून त्या झाडाच्या मुळाक दवरपाचें. आनी आमची तरणाटीं आपली भेट करतलीं तेन्ना जांकां फावो तांकां ती पावती करतलीं तुमच्या नांवान. आयज इगर्जेच्या भायर बाजार घातलेलो आसा, क्रिसमस बाजार. बऱ्यो बऱ्यो वस्तू थंयसर आसात. मीस जाल्या उपरांत तुमी सगल्यांनी तांकां भेट दिवची. क्रिसमस स्वीट्स, स्नॅक्स, केक्स, कॅन्डल्स, हँड प्रिंटेड बॅग्स, ग्रिटींग कार्ड्स, क्रिसमस डॅको, कुकीज, ज्वेलरी, हें सगळें आसा थंयसर.
सगल्यांनी तातूंत वांटो घेवचो आनी ह्यो सगल्यो वस्तू आयज काबार करून तुमी घरा वेचे. 24 तारखेर बुधवार त्या दिसाक आमची क्रिसमस मिडनायट सर्वीस सुरू जाता 11:30 वाजता. चोत्रायदोरची क्रिसमसाची मिडनायट सर्वीस 11:30 वाजता जातली. न्यू इयराक 11 वाजता जातली. त्या दिसाक स्टार कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा. हे इंडिविज्युअल एंट्रीज, तुमची स्टार्स जी तुमी केल्ली आसात आनी ह्या दिसांनी करतल्यात ती नेमलेल्या जाग्यार तुमी मिसाच्या पयलीं हाडून दवरपाक जाय. जजींग क्रायटेरिया आसतली क्रिएटिविटी, ओरिजिनॅलिटी, विज्युअल इम्पॅक्ट आनी रेलेवन्स टू क्रिसमस आनी इको फ्रेंडली जावपाक जाय. नेगेटीव मार्कींग आसतलें हूंय. जे कोण नॉन इको फ्रेंडली मॅटिरियल यूज करीत जाल्यार नेगेटीव मार्कींग आसतलें. तशेंच क्रीब मेकींग कॉम्पिटिशन सगळ्या फिरगोजकारांक 26 तारखेर 26 आमचे जजीस तुमच्या घरांनी जे कोण नांवां दितात तांच्या घरांनी तुमचे गोटे इवॅल्युएट करूंक येतलेत. सेम क्रायटेरिया जी नोखेत्राची सांगल्या ती. 25 तारखेर सकाळीं 7 वाजता कोंकणींतल्यान मीस जातलें आनी 8:30 वाजता इंग्लिशींतल्यान मीस जातलें. दाबोली कपेलान सकाळच्या 7 वाजता नातालांचें मीस जातलें. ह्या वर्साक आमी आमचे फिरगोचेन नातालांचो कार्यक्रम कांयच मांडून हाडूंक ना, कित्याक आमकां वेळ ना. सगळीं जाणां बिजी आसात, पावनात आनी आमचीं काजारांय जायतीं आसात. आनी देखून तुमी सांगून धाडला ते भाशेन चडशे जाणांक येवपाक मेळना. देखून इगोर्जेन कसलेच कार्यक्रम आमी दवरूंक ना. तुमच्या समुदायांनी जे कार्यक्रम जातात तातूंत सगल्यांनी मोगान एकवटान वांटो घेवचो म्हूण हांव तुमकां उलो मारतां. एक कार्यक्रम आमी करतले 29 डिसेंबर सोमारा दीस क्रिसमस सेलेब्रेशन वीथ द गार्बेज कलेक्टर्स एंड देयर फॅमिलीज. आमी पावनात, आमी तांकां आपयल्यात सगल्यांक. तुमच्या मदल्या कोणाकूय जरी तर खुशी आसा येवन हे आमच्या गार्बेज कलेक्टर्स आमचो गांव निवळ करतात तांच्या आनी तांच्या कुटुंबा बरोबर हो क्रिसमस मनोवपाक तुमच्यांनी येवपाक जाता. तशेंच तुमी कसली देणगी दिवपाक सोदतात ह्या सेलेब्रेशनाक जाल्यार ती तुमच्यान आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान दिवपाक जाता. इगोर्जेक तुमचें दान एका बऱ्या देखणारान 9,500 रुपया आनी एकल्यान 10,000 आनी आनीक एकल्यान 2,500 आपलें दान दिलां. तशेंच गूड सॅमरिटन फंड एका बऱ्या देखणारान 15,000, दुसऱ्या बऱ्या देखणारान 10,000 दिल्यात. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद ह्या तुमच्या उदारपणाचेर मागता. लग्नाचो अनाउन्समेंट तांच्यो चिठी वाचिना आमी, पूण ही आमची भाव भयणां आमची फिरगोजकारां तांचे प्रोसेस भायर तावन जावन आयिल्ले आसात. क्लिफर्ड पीटर लिनो फेर्नांडीस, डायगो फ्रांसीस फेर्नांडीस आनी बाल्बिना फेर्नांडीस अंजुनाचो लग्न जाता. अनिका अनालिया फेर्नांडीस हिचे लगीन. तिदू आल्बर्टो नेपोसियानो फेर्नांडीस आनी जुलिएट रोबर्टिना जोसेफिना डिकॉस्टा रावता चिकाली. जेसन दोरादो, विन्सेंटिनो सालाजार, फ्रांसीस दोरादो आनी मारिया ऑरोल ब्रागांजा हांचो पूत रावता चिकाली. लग्न जाता रोशेल इशिता डायस, फ्रेडरीक एड्रियन डायस आनी फिलोमेना डायस हांची धूव रावता शिवोली. सगळीं उबी रावया. सुरविस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आमच्या सोम्या